लोकायुक्तान कथित पे पार्किंग स्कॅमाचो रिपोर्ट दिला त्याप्रमाण 2 मे 2016 महापालिका आणि पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टरांमदी कबलात जाल्ली। मे 2016 खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान लायसन फी 5 मे 2016 मेरेन भरूंक जाय आशिल्ली। थारिल्ल्या दिसा मेरेन लायसन फी भरूंक कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीक जमलें ना। संबंधित अधिकारी संजीतान कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करचे सोडून कंपनीक काम करूंक दिले। त्या खातीर संजीत रॉड्रिगीसाचेर शिस्तभंगाची कारवाय करची म्हूण लोकायुक्ताची शिफारस। लोकायुक्तान ह्या रिपोर्टा आड संजीत रॉड्रिगीजान घाल्ली याचिका हायकोर्टान सुनावणेक दाखल करून घेतल्या। सगळ्या संबंधित पक्षकारांक नोटीशी काढून फुडल्या सुनावणे आदी एफिडेव्हिट दिवंक सांगला। ह्या प्रकरणात हायकोर्टान निरीक्षण केला त्या प्रमाण 8 मे 2016 याचिकादार महापालिका आयुक्त पदभारांतल्यान मेकळो जाल्लो। ताका लागून लोकायुक्ताचे निरीक्षण योग्य थारता वा ना ते पळोवचे पडटले। एप्रिलाच्या पहिल्या सप्तकात हायकोर्टात केशीची सुनावणी जावं येता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।